मडकयच्या दातोळी वाठारात फाटली 4 वर्सां चालू आशिल्ल्या श्री सत्यनारायण महापुजेविशीं 2 गटां मदलो वाद परतून एक फावट चर्चेत आयला। या वादाच्या फाटभुंयेर पुलिसांनी एका पंगडाक ताब्यात घेतल्या उपरांत दुसऱ्या पंगडान खर पुलीस सुरक्षे खाला शांततायेन महापुजा मनयली। मजगतीं कायदो आनी सुवेवस्था तिगोवन दवरपा खातीर प्रशासनान खर पावलां उबारल्यात। दातोळे मडकय वाठारात श्री सत्यनारायण महापुजेक लागून फाटल्या 4 वर्सां सावन 2 गटां मदीं वाद सुरू आसात। अंदू हो वाद परतून सुरू जाल्ल्यान परिस्थिती तणावाची जाली। या प्रकरणात पुलिसांनी हस्तक्षेप करून एका गटाच्या वांगड्यांक ताब्यात घेतले। ते उपरांत वाठारात दुसऱ्या पंगडान शांतपणान पुलीस सुरक्षे खाला सत्यनारायण महापुजा केली। मजगती उपजिल्लो अधिकारी हांच्या मार्गदर्शना खाला जिल्लो प्रशासन पुराय परिस्थितीचेर बारीक नदर दवरता आनी कसलीच घडणूक घडची न्हय हे खातीर सतत नदर दवरीत आसा। आमची जाणटेल्यांची पयलींची पुजा, पुर्वजांची पुजा कळ्ळें। ते पुजेक लागून अशी एक आमच्या हांगसर गांवांत साथ येयल्ली। ते साथीक लागून आमच्या जाणटेल्यांची पुजा केली। सादारण 65 वर्सां जातली आनी ही ठेच ही हरी जाच्यान आयापणी तेणी केली आनी हाजी हारा कळ्ळें। तेन्ना आमी ती पुजा थंय देवळाकूच करतली। तेंचे शिवाय त्या जमनी शिवाय आमी कांयच करनाशिल्ली। फक्त आमी खर्च दिताली, तांकां एक पयसो मोडपाक आमी दिनाशिल्ले। सगळो खर्च आमचो जावचो कळ्ळें न्ही। हे 4 वर्सां तेणी तरी एक तरी हॉटेल धरलो। तो तुमचो हॉटेल आमी कांयच सांगूंक शकना, पूण कारण हें की तुवें म्हणपा जाल्यार तुमच्या देवळान कांयच अधिकार तुमकां ना। तुमचें कार्य आमी कितेंच करचें ना, पूण आमी थंय कशें रावतले। आमगे सगळे भुरगे तेच आमकां कांयच करिना आनी आमी भायर सरले। आमकां हालो नाका। अशें कितें अचानक जालें की तुमचें कांयच करचें ना म्हणलें तेंचें? कितें सांगू तुका, सगळो खर्च आमी करताले, सगळो ए टू झेड आमी करताले। पूण तिंगा ते म्हणटा म्हाजें नाल्यार काय कितें करता ना फुडें सांग। एक सांगता तुका, तुजें कितें जालें आमी तुमी थंय पुजा नामार करो आमी पुजा एक वर्स बरे भशेन जाली पुजा। दुसरे वर्सा हेणी आरामेर घातलो पळय न्हू आमरे खाजन, ताका आमरे खाजन म्हणटा म्हणून ताका आमी आमरेयान म्हणटात जावं आमरेश्वर म्हणटात। ताका आमरेश्वर म्हणपाचें सुद्दां कारण कितें, आमचो शिमगो जो आसा, शिमग्याचें जे मुखारलें जें तोरण आसा तेजेर तुमी पळोवपाक शकता तो शिमगो केन्नाचो आनी तें तोरण केन्नाचें। तेजेर सुद्दां श्री आमरेश्वर मल्लिकार्जून प्रसन्न आसा। हांगसर एक वशा वाड्यार सायडीच्यानूच एक पयलुचें तेंचें 10 जाणांचें देवूळ आसा। त्या देवळाकूय तुमी पळयत आसतले श्री विष्णू आमरेश्वर प्रसन्न आसा। आमी म्हणटा आसतना आमऱ्यान म्हणटा, पूण ताका एक बरयता आसतना जावं कित्याक लेखी आसतना ताका आमरेश्वर जाता, कारण जो राखणदार आसता ताका ईश्वरूच म्हणटा म्हणून ताका ईश्वर अशें म्हणटा। म्हणून ताका तेजे फाटल्यान ताका ईश्वर मेळटा, आमरेश्वर जाता तो। पूण जागा ही मान्य करता की ते आमऱ्यानूच म्हणटा। आमी म्हटल्यार आमी वयता जाल्यार आमी आमऱ्यानूच वयता म्हणटा, म्हणून हो आमऱ्यान आनी आमरेश्वर हे जे डिफरंट। आतां तुमी खंय तरी दोनीय मेळोन पार्टी मेळोन एके कडेन येवन हें सगळें करपाक शकना? केन्ना प्रयत्न बी केला? एक 4 वर्सां जेन्ना हे पयलेच फावटी जेन्ना हे केल्लो प्रयत्न केल्लो, जेन्ना आमकां डेप्युटी कलेक्टरान आमकां एकठांय हाडून 5 जाणांक तेंचे 5 जाण आमचे 5 जाण जेन्ना बसयलेले तेन्ना जावपाक आमी एग्री आशिल्ले। पूण तेंचें कशें आसा, तेंच्यो ज्यो थोड्यो गोश्टी आसा ज्यो तेणी अश्योच जाय म्हटलेल्यो त्यो आमकां मान्य ना जाल्यो आनी आमी जे सांगता ते तांकां मान्य ना जाल्यो, म्हणून ते थंय जालें ना आमचे कडेन। आमी एग्री जाल्ले की आमी पुजा देवळान करता, पूण आमी कितें म्हटलेलें की जो आयज जो बसलो पळय न्हू, आयज जो पुजेक बसला, जो मनीस हांगसर हे तेजें घर जो तेंचोच घरचो, त्या मनशाकूच म्हणलें आमी करपाक दिता, त्या मनशाकूच जाल्यार सुद्दां ते एग्री ना जालें। मागीर हो जर सादी जर आमची डिमांड जर ते मान्य करपाक ना जाल्यार आमी आनी एक अशें हें करतले, एक्सेप्ट करतले, म्हणून मागीर थंयच उरलें तें। तुमचो अधिकार बी कितें आसा तो कितें सबंद 7 वाड्यांचेर जी बगावळ करतात, जे म्हणल्यार आतां गड घालपाची जावं प्रत्येक बांदचे बेसां बिसां तशें भाटां बेसांनी चोरू बिरू घालपाचे ते सगळे आमीच करतात जल्मी, आमचे शिवाय कोण करिनात ते। तेन्ना खंयचे वाड्याचे? दुतळे वाड्याचेर आमी कितली वाड्या वयली? 7 वाड्यांचेर नांव पारांपय वशार जे अशें आमी जल्मे भितर तशें आमचे वांटून घातलेले आसा। कर्नाळी अशें प्रत्येक वाड्याचेर अशी जी बगावळ आसा ती सगळें आमी जल्मीत करता। जावं कोणाचे घरा सुद्दां गुन्यांत मारपाची तो चिरो बसोवपाची तें सुद्दां पळय आमी जल्मीत करताले। तितूंक आतां मल्लिकार्जुनाची 2 देवळां जाल्लीं आसा, एक आखसण जाल्लें आसा आनी तेवूय जल्मी थंय जी बगावळ आसा ती त्या करतात, आमी तशी वांटून घेतलेली आसा।
पूण आतां जे हे आमरेकाराक म्हणून जे आतां हे पळय नवीन जे जल्मी करता ते जल्मी न्हू, तेंचे कडल्यान कितें जाता तें पावन सुद्दां जायना. ते फक्त आतां ह्यो झगड्यो केल्यात आनी थंय दुसरे आंबेकाराचे आमरेश्वराचे म्हणून देवूळ स्थापन केलां आनी ते आपूण थंय बगावळ करता. पूण तेंचे जें आसा तें कांयच थंय पावन जायना. लोकांक सगळ्यांक ते दाखोवपाक मूळ स्थान आमरेश्वर मूळ स्थान अशें म्हणून आतां हे पोरुच्यान देवाची मुर्ती स्थापन केली आनी मूळ स्थान म्हणटा. हेजे वांगडा आतां पयलीं आमच्या पुर्वजां पासून ते आंबेकाराची सेवा करताले ते आजून सुद्दां आमीच करतात. त्या शिवाय आमी सगळ्या गांवांक आमगेलो दसरो विसरो करतात. सगळ्याक खंय खंय धडे लावपाचे तेवूय ते काम आमीच करतात. ते आपसण जल्मी आनी आमी मेळून मिसळून करता. मिळून मिसळून सगळें करतात. त्या ज्या देवळांतल्यान पळय जे गेल्यात तेंच्यांनी आमकां बरोवन दिल्लें आसा. स्वखुशेन आमी देवळांतल्यान सगळें सामान घेवन वयता अशें बरोवन दिलां आमकां आनी त्या देवळांतल्यान गेल्या. तुमचे कडेन बरयलें कितें आहा? पुलिशेक सुद्दां आमी ते डॉक्युमेंट दाखयले पूण पुलीस सुद्दां आमगेलें आयकना. मागीर कितें करतले? मल्लिकार्जून आंबेकार देवस्थान दुतळ्या तेजे आमी सेवेकरी जल्मी हे पळय हे आमचे हांगा जल्मी आनी दुतळेकर धाजाळ समाज हे आमचे बरोबर आसा. मल्लिकार्जून देवस्थानाक सेवा आमी करतात. त्याच बरोबर आमचे खूब म्हाजन सगळे खंय खंय बोरये शिरोड्या आगापूर करमळे अशे सगळ्याक म्हाजन आसात आनी ते सगळे म्हाजन आनी आमी देवस्थान चलयतात. देवस्थानाचे सगळे उत्सव आमी महाजन करतात, जल्मी करतात आनी तेच बरोबर त्या देवळांत 10 जाण समाज चलता आनी 10 जाणांचे काही उत्सव आसतात. देणलो शिगमो आनी ज्यो तेंच्यो मिटिंग्यो आसा ती आमची ती घेवन ते 10 जाणां घेवन थंय समाज चलयतात. तशीच एक सत्यनारायणाची वर्साक 10 पुजा जातात. तेन्ना सगळी पुजा ती आमी जल्मीत करतात कारण जल्मी शिवाय थंय आनी कोणा अधिकार ना. बाकीचे 10 जाण सगळे खर्च करतात, पुजा आमी करतात. तेच प्रमाणे सगळे आमी चलयताले. तसोच आंबरेकार सकयल आसा ते आंबरेकाराची सेवा आमी जल्मीत करतात आनी ते आमी सर्व 10 जाणांक बरोबर घेवनूच आमी करताले. आनी 2-3 वर्सां जालीं आतां 10 जाणांचे 2 ग्रूप जाले. एक ग्रूप आसा तो सगळे देवळांतलें सामान सगळे पयसो विसो घेवन सगळे देवळांतल्यान गेले आनी ते श्री कृष्णाची सार्वजनीक एक देवळी आसा ते देवळेक स्थायीक जाले आनी सगळे उत्सव थंय करतात. तेन्ना बाकीचे आमचे बरोबर जे 10 जाण आशिल्ले ते सगळे मेळून आमी नवीन सामान हाडलें आनी सगळे उत्सव जे 10 जाणी संबंधी जे उत्सव आहा ते सगळे आमी देवळांत चलयतात आनी सर्व 10 जाण समाजूय आमी देवळांकूच चलयतात. तेन्ना वर्साची जी आमची 10 जाणांची सत्यनारायणाची पुजा जाताली तिवूय आमी देवळांत करतात. आनी आतां हो जो देवळांतल्यान जे दुसरो ग्रूप आशिल्लो तो गेल्ले ते आतां 3 वर्सां जालीं जबरदस्तीन थंय त्या देवस्थानाची प्रॉपर्टी पुजा करपाक येतात. हे बद्दल आमी पुलिशेक तांकां इन्फॉर्म केलें. 2-3 वर्सां जालीं पुलिसूय आमकां हेल्प करना आनी कलेक्टरूय आमकां हेल्प करना. हे समज आतां 4थें वर्सा आमी आमचे सगळे देवस्थानाचे डॉक्युमेंट सगळे कलेक्टराक दाखयले. तेन्ना कलेक्टरान एक ऑर्डर दिली आमकां की तुमचें देवस्थान हें प्रायवेट देवस्थान आसा तितून आमी तितून कांय इनवॉल्व जायना म्हणपाक लागलो. आमी फक्त तुमी थंय कोणाक झगडी बिगडी करिनासतना बरे भशेन चलयचे अशी तेणें ऑर्डर दिली. तेन्ना आमी आज ही ऑर्डर आतां केन्ना दिल्या? ही ऑर्डर आमकां 24 एप्रिलाक दिल्ली. त्या नंतर आमी फुडें आनी कोर्टाक गेले ना, आमी तेजेरूच रावले. तेन्ना आज सत्यनारायणाची पुजा तो दुसरे ग्रुपान थंय केल्या करपाची तयारी केली सगळे पुलिसांक घेवन आनी आमी ते कलेक्टर येयलो आनी आमी फक्त कलेक्टराक येयला सांगलें की आमचें देवस्थान ही प्रॉपर्टी आमची आसा आमी तांकां करून दिवपा ना. ह्या टायमार कलेक्टर येयलो आनी आमकां सगळ्यांक गाडयेक भरले आनी मार्गावर पुलीस स्टेशनार हाडून सोडलें. ओके, तुम्ही करता थंय पुजा आनी पुजा आमची देवळांक जाता. धाची समाजाची धाची जी पुजा आसा ती देवळांक जाता आनी हेंची खंय ती जाता? पयलीं पासून देवळांकूच जाताली. हे जबरदस्ती येवन देवस्थानाची प्रॉपर्टी थंय स्टेजी कडेन पुजा करतात. आतां कितलो तेंप जालो आतां करपा लागले? आतां 4थें वर्स हें. आनी तुमकां टोटल कितले वर्सां जाली तुमी पुजा करताले? ती आतां पयलीं पासून धाची पुजा ती देवळांकूच जाताली. ती आमी चालू दवरल्या पूण हे जबरदस्तीन येवन थंय पुजा करतात. आतां सकयल तेंच्यांनी एक आमी आंबरेकाराची सेवा सुद्दां आमी जल्मीत करता. तेन्ना आंबरेकाराची थंय आमी मुर्ती स्थापन केली पूण 100 मिटराचेर तेंच्यांनी आमरेश्वर म्हणून दुसरी मुर्ती स्थापन केली आनी थंय जे सेवा करतात ते जल्मी न्हू, ते जल्मी आसा ते आमी. थंय जें कितें तें आमरेश्वर म्हणून कोण लोकांक सगळ्याक सांगता
की हांगा वचों नाका आंब्रेकारा व्हरून आंब्रेश्वर म्हण थंय वयता आनी थंय जें कितें पावन आंब्रेकाराक दिता तें केन्नाच पावन जावपा ना कारण जल्म्याचे शिवाय आंब्रेकाराक कांयच पावन जायना आनी ती सगळी सेवा आसा ती आमी जल्मी करतात. त्यांच्यानी 100 मीटर पयस केल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम आहा तितून? आमकां प्रॉब्लेम काय ना आमी तशें काय ना. आंब्रेकाराची 2 मूर्ती ना आता 4 वर्सां जाली न्ही 4 वर्सां तुमकां अशेंच हय, अशेंच जाता. अशेंच जाता. आमी थंय आसताले. सगळी झगडी वाद जाता आनी सांजे टायमार कलेक्टर येता आनी तांकां पुजा करपाक दिता रिटर्न कांय दिना. आज ऑर्डर आसा का तांकां ऑर्डर आसा का विचारली त्यांनी हिंगा गाडी घाल म्हटले डायरेक्ट हे कितें आम्ही आमचे लोकल मिनिस्टराक सुद्दां सांगले. ओके, आता तुमकां कितें जाय हेजेर मागणी कितें आहा तुमची? आमी कितें म्हणटा ते जे आतां देवळांतल्यान सगळें सामान घेवन गेलो एक ग्रूप सगळे थंय गोपाल कृष्ण देवळ एक सार्वजनीक देवळ ते आतां सगळे उत्सव करता तेन्ना पुजाय तेंच्यांनी थंय करपाची. आमचे ते हांगासर झगडे करपाक 4 वर्सां कित्याक म्हणून येतात वाद हांगासर? विवाद ना न्हू, आमी ताका सत्यनारायणाची पुजा ही 10ची जाताली ती देवळांक जाताली आनी ती देवळां आमी करतात. आणि त्यांची मॅटर आम्ही कांयच इंटरव्यू जायना. म्हणजे खंय तरी कलेक्टरान तुमकां ऑर्डर दिवन सुद्दां कलेक्टरान ती फॉलो केली ना. ना 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 कलेक्टर आतां काय विचारलें तो रोखडोच येयला आनी आमकां गाडयेक बदले आनी हांगा हाडून सोडले. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार.